आता एक गजाल आसा पळय कशें म्हाका अलायन्सेस इन द नीड ऑफ द आर म्हाका पॉलिटिकल स्केपगोट करपाक खंय ना खंय तरी माय एडवोकेटिंग द फॅक्ट ऑफ पॉलिटिकल अलायन्स टू डिफीट बीजेपी हें रिजन आसा अशें म्हाका अजून पर्यंत दिसता आनी आतां तर पक्कें दिसपाक लागलां कारण भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार हांगा जें आसा तें लोकांक नाका पूण ते पॉलिटिकल कॅल्क्युलेशना खातीर खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल स्प्लिटाक लागून जे डिफरन्सीस ऑफ हे आसता पळय ताका लागून वोट स्प्लिटाक लागून जे जाता ते जर बंद जातले जाल्यार आय थिंक इवन काँग्रेस पार्टी गोवा फॉरवर्ड आरजीपी ऑल who say that they are against BJP will have to align in some form or the other and ते जर जातलो जाल्यार ते म्हाका दिसता मोमेंट आतां जावचें पडटलें एज यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट and as a leader of Congress I urge that he should also impress upon the political party that he belongs to की हे अलायन्स फॉर्मेशन आतां जावपाक जाय गोंयच्यो ज्यो 40 जागा आसा त्यो 40 जागा कश्यो लढटले कोण लढटले that will have to start the formation of alliance will have to be starting now जाल्यारूच बीजेपी अमित बाबा अनेक पळयता की आयज अरविंद केजरीवाल गोव्यान येता ते तुमकां मेळटले किंवा तुमी तांकां मेळटले की ते ना बाबा तुजे कडल्यान कळटा अमित बाब आय हॅड व्हेरी गुड रिलेशनशीप अँड आय डोंट वॉन्ट टू से खंय ना खंय तरी ते पॉलिटिकल गुरू आशिल्ले म्हणजे आनी त्या पॉलिटिकल गुरूक कितेंच वायट म्हणपाचें एक्सपेक्टेशन म्हजे कडल्यान करूं नाका आय हॅव स्पेंड 4 गुड इयर्स विथ द पार्टी त्या पार्टीक 2022तल्यान 2026 मेरेन ज्या जाग्यार व्हरूंक जाय आशिल्लें ते हांवें व्हरून दवरल्या ज्या जाग्यार ऑर्गनायझेशन बिल्डअप करूंक जाय आशिल्लें तें केलां आनी तुवें आमचें मुवमेंटूय पळयल्या वेदर इट बी बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन आसूं किंवा करप्शन आसूं किंवा जॉब स्कॅम आसूं हे खंय ना खंय तरी वी हॅव लेट दॅट अंडर माय लिडरशीप सो पॉलिटिकल पार्टीन म्हाका भरपूर ते शिकयलां एक लिडर म्हणून म्हाका तयार केला आनी आय थँक आम आदमी पार्टी फॉर मेकिंग मी अ लिडर दॅट आय एम टुडे that today I am being sought after by political parties to join them. The fact remains is that खंय ना खंय तरी म्हजे जे गुरुकुल आशिल्ले ते आम आदमी पार्टीच्यान सुरू जालां. अमित बाब एक इंटरव्यूक तुम्ही सांगलेले की बीजेपीक जॉईन जातले कारण तुमी क्वेश्चन केल्लो तेन्ना तुम्ही सांगलेले आपल्या फॅमिलीक विचारतलो आनी एक डिसिजन घेतलो म्हणून सो अजून बीजेपीक वचपाचो प्लॅन आहा अर्थाचो अनर्थ खंयच करनाका हांवें सांगिल्लें की म्हजें पॉलिटिकल डिसिजन ऑफ जॉयनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी वील बी टेकन बाय पीपल ऑफ सांताक्रूज शिमला मेर्शे जे म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा म्हजी फॅमिली आसा आनी म्हजे जे वेलविशर आसा खंयच बीजेपीक जॉईन जातलो म्हणून हांवें म्हणून आशिल्लें आनी आतां म्हाका म्हणपाचेंय ना आमचो विरोध सदांच बीजेपी विरोधान काम हांवें केलां बीजेपीचे स्कॅम्स एक्सपोज करप बीजेपीचे जे 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 वायट आसा करप्शन आसा ते एक्सपोज करपाची जबाबदारी आमी घेतिल्ली सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ जॉयनिंग कांयच गोष्टी म्हारग पडना रे पॉलिटिकल लिडर जो आसा ताणें केन्ना एक गजाल आसपाक जाय निडर आसपाक जाय भिवपाक जायना आनी आमी केन्नाच भिले ना कसलोय मुवमेंट करपाक खातीर ईडीचे पतान इन्कम टॅक्साची रेड ईडी अरेस्ट इन अ फॉल्स केस सगळें जालें उरलां कितें आतां कितें करपाचें उरलां आमच्या फाटल्यान स्कॅलेटन्स ना आमच्या कबडान स्कॅलेटन्स ना वीच वी आर स्कॅर्ड ऑफ म्हजे बरोबर म्हजी बायल आनी म्हजी भुरगीं म्हजी फॅमिली म्हजे वेलविशर्स सदांच आसता अँड मोर दॅन एनीथींग एल्स गॉड्स ग्रेस इज देर अँड पिपल्स वॉयस अँड पिपल्स मुवमेंट इज हे जेन्ना फाटल्यान आसता न्ही केन्नाच भिवपाक जायना आनी गोंयकार आज पेटून उठला आनी गोंयकार रावतो फाटल्यान तुम्ही जशें म्हटलें गोंयकार पेटून पिपल्स मुवमेंट दिश्टी पडटा पार्टींचे काय हे दिश्टी पडटा लोक मुवमेंट करतात people have been given center stage. As a political leader also, when this movement started as people's movement, we took a back step and we stood behind them. एक स्टेप आम्ही फाटी राविल्ली तुम्ही अजूनही पळयलां आसतलें की हांव फ्रंट येवन स्पिचीस दिवना हांव फ्रंट येवन उलोवपूय ना आमी जो स्टँड घेतला तो की लोकांनी फुडें सरचें आमी लोकां बरोबर रावतले आनी तुवें पळयलां आसतलें ह्या पॉलिटिकल मुवमेंटान सगळे पॉलिटिकल पार्टीज आशिल्ले म्हणून आनी खंयच कोणूच कमी पडलें ना सो म्हाका दिसना इट इज वी कूड ब्लेम एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफकोर्स now it is time that political parties, political leaders take a stand and come forward and take a political decision of leading some movement. खुबश्यो गजाली आसतात जशें हांवें तुमकां सांगलें एक नवो मुवमेंट बिल्ड जाता तो हरवळ्या जाता हरवळ्याचो वॉटरफॉल सेव करपा खातीर हरवळ्या देव रुद्रेश्वराचें जें देवूळ आसा तें सेव करपा खातीर फाल्यां कमिटी बरोबर म्हजी मिटींग आसा लोकांक ह्या मुवमेंटाचें खबर ना बट देर इज अ मायंड वीच इज स्टार्टेड ऑपरेशन जस्ट टचिंग हरवले वॉटरफॉल आनी टेम्पला कडल्यान 50 मिटराचेर आनी पांडव केव्स जे आसा ताजे कडल्यान 200-250 मिटरा भितर वेन इट इज एन आर्किओलॉजिकल सेन्सिटीव सायट थंय एक मायनाची ऑपरेशन सुरवात जाल्लें आसा आनी दीस इज ऑब्वियसली विथ द ब्लेसिंग ऑफ द गव्हर्मेंट
सो समवेअर समथिंग नीड्स टू बी नाव टेकन केअर ऑफ. वो मोमेंट आमी फाल्यांच्यान सुरू करतले. दीस मोमेंट इज टुडे विक्ट्री ऑफ पीपल. आनी आज जर आमकां हरवळ्या आनी सगळे बसून हें करचें पडलें जाल्यार तोय मोमेंट आमी गोंयभर करतलो. कारण भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत म्हणून ताका आमी म्हणटा देव रुद्रेश्वर, ताजेर घालो घालपाचो प्रयत्न आज सरकारान सुरू केल्लो आसा. अँड वी आर बिगिनींग दीस मोमेंट. वी विल बिगीन दीस मोमेंट इमिजिएटली फ्रॉम टुमोरो. आमी सगळे ताजे बरोबर आसतले, इरिस्पेक्टीव ऑफ आवर पॉलिटिकल आयडियोलॉजीज, इरिस्पेक्टीव ऑफ आर रिलीजन ऑर बिलीफ. द वे दीस इज स्टार्टेड इट इज गोइंग टू. फाल्यां मुवमेंट जाल्यार मिटींग बीन जावपाची आसा. फाल्यां कमिटी बरोबर म्हजी मिटींग आसा. हांव लिगल एडवायझर आसा टेम्पलाचो आनी रथोत्सव कमिटीचो, आनी तांचे बरोबर फाल्यां मिटींग आसा. वी हॅव गिवन इनफ टायम टू गव्हर्मेंट टू गिव अस वॉट एवर दॅट नीड्स. वी हॅड आस्क्ड सरकाराक आमी मेळिल्ले आनी तांचे कडेन मागणी केल्ली की एक लेटर दिवचें म्हणून ती 300 मिटरा भायर करतले म्हणून. ते लेटर बी कांय येवना. दॅट मिन्स गव्हर्मेंट हॅज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड. ट्रान्सपोर्ट सुरू जाल्लो आसा आनी आय थिंक इट इज ऑब्वियस की सरकाराक पडून गेल्लें. आनी चीफ मिनिस्टराची कॉन्स्टिट्युएन्सी ती तरी आसतना जर चीफ मिनिस्टराक जाग येना जाल्यार वॉट कॅन आय से.